आयज आमच्या गांवाचो डिमांड आसलो म्हाज्याकडे की आमचो रोड करून दिवपाक म्हणजे टेमवाडा रोड करून दिवपाचो म्हणून अशें एक डिमांड आसलो तो आयज त्या रोडाक आयज म्हणजे प्रारंभ जालो म्हणजे आयज इनॉग्रेशन रोडाचें जाल्लें आनी आयज हे रोडाचे जे श्रेय वयता म्हणजे आयज कामाक सुरवात करता ते आयज साहेबाक आनी आमच्या बाबाक वयता ईश्वरीत राणे आनी प्रताप सिंगांनी कारण की जे कितें जाला डेव्हलपमेंट ते तेंच्याच थ्रू जाला आयज म्हाजी 2-3 गांवांत अशीं कामां जाल्या आयज म्हाका एक वर्स जालें पंच जाल्यार एक 2-3 डेव्हलपमेंटाची कामां जाल्या पूण सगळीं आयज जाल्यार ती तेंच्या थ्रू जाल्या कित्याक तेंचे जे डेव्हलपमेंटाचे आयज श्रेय वयता सगळें तेंकां वयता. हिवरे बुद्रुक हांगा ते म्हणटा थंय तेंचे रस्त्याची खूब वर्सांची तेंची मागणी आसली. आमच्या प्रताप सिंग राणे आमच्या भागाचे आमदार हांच्या सहकार्यान आनी विश्वजीत राणे आरोग्य मंत्री यांच्या सहकार्यान ह्यो रस्तो आतां 14 लाखाचो मंजूर जाल्लो आसा आनी आतांच आमी कामाक सुरवात केलेली आसा. विकासाचे दृश्टीन पळयलें जाल्यार आमचे ह्या भागाचे आमदार बरे सक्रीय आसा आनी तेंच्यांनी खरें जाल्यार आमच्या गांवांनी बारीक बारीक रस्ते आहा ते करपाक पयलीं सहकार्य करूंक जाय आनी त्या माध्यमाच्यान लोकांचो विकास जातलो. आज प्रत्येका कडेन गाडी घोडे म्हणटा प्रत्येक भुरग्या कडेन आसा आनी त्या खातीर रस्त्याची गरज आसा आनी ती रस्त्याची गरज आयज आमच्या हांगासले पंच जे आहा सत्यवान गांवकार हेणी बरें सहकार्य केल्लें आनी बरो खटपट घेवन हांगा आज सुरू जाता. त्या खातीर हांव सगळ्या हांगासल्या ग्रामस्थांक आनी सगळ्या हांगासल्या लोकांक सहकार्य कॉन्ट्रॅक्टर सहकार्य करचें मागचें आनी ज्यो तुमच्यो समस्या कितें आहा त्यो पंचा कडेन मागच्यो.